मंगळारा भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसकेत एसटी आरक्षण संदर्भातल्या विषयाचेर चर्चा जाली। हो प्रश्न लोकसभा वेंचणुके पयलीं सुटावो करपाक मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या फुडारपणाखाला खासा शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले म्हूण सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी सांगलां। जाल्यार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्यांनी म्हळां ह्या संदर्भात प्रक्रिया चालू आसा। 2027 पयलीं एसटी आरक्षणाचो प्रश्न सुटावो जातलो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो विषय खऱ्या अर्थान आज कोर कमिटीच्या मिटिंगेत आयलो आणि ह्या विशया संदर्भातले सरकार म्हणून मुख्यमंत्री पाठपुरावो करत आसा आणि आजच्या ह्या कोर मिटिंगेक डिसिजन जाल्लें आसा की होम मिनिस्टर आणि PMक मेळपाचें म्हणजे पार्टी डेलिगेशन आनी सरकार अशें दोनूय जाण वचून मेळपाचें आणि तो विषय टॉप प्रायोरिटीन बिफोर लोकसभा इलेक्शना पयलीं जसा आसता असो निर्णय तेंच्यांनी प्रेसिडेंटा कडेन अपॉइंटमेंट मागपाचो तेंचो प्रयत्न चालू आसा। जो हो विषय आसा न्ही प्रेसिडेंट डील करिना। हो विषय आसा न्ही प्रामुख्यान आसा न्ही होम मिनिस्टर आणि जास्तीत जास्त फुडें वचून जो आसा न्ही प्रायम मिनिस्टर आणि त्या विशया संदर्भांतले म्हाका दिसता एक फाटल्या 8 दिसां भितर जो आसा न्ही मुख्यमंत्र्यान जो आसा न्ही सरकार म्हणून पेपर वर्क केल्लें आसा आणि ह्या विशयाची गोव्यातल्या अन्य विशयांच्या संदर्भात टॉप प्रायोरिटी दिवन जो आसा न्ही हो विषय रिजॉल्व करपाचो संदर्भात आसा न्ही सरकार आनी मुख्यमंत्र्यान 24च्या इलेक्शना पयलीं जातले किंवा 27च्या इलेक्शना पयलीं शक्यतो आसा न्ही जो विषय म्हणजे जे टॅक्निकल गजाली आसा त्यो बिफोर म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचे अशा तरेचो विषय वयर कळिल्लो आसा, वयर पेपर वर्क केल्लें आसा आणि प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री पार्टी हे सगळे डेलिगेशन वचून आसा न्ही ते माननीय आमचे अमित शाहजी होम मिनिस्टर तांकांय मेळटले आणि पंतप्रधान ते कित्या खातीर डिले जाता सर, कितें रिजन आसता? ना डिले सेन्सेस जो आसा 2021 सेन्सेस जावंक ना, 2011 सेन्सेस त्या बेजाचेर तांणी हो विशय म्हणजे 2026 हें जातलें पण आमची जी मागणी आशिल्ली 2011 सेन्सी आसा त्या बेजाचेर हो विशय आसा न्ही जसाच लावचो जसो आमी त्रिपुराक विशय रिजॉल्व जाल्लो आसा। आत्तां लेटेस्ट जें जम्मू काश्मीराचो विशय आसा त्या विशयाचेर जावचो आणि त्याच प्रमाणे टॉप प्रायोरिटीन जे विशय हाय कमांडा समोर मांडपाक जाय हाजे सरकार म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून पार्टी म्हणून जे आसा न्ही ताणें हो विशय टॉप प्रायोरिटी घेतलो आसा। पयलीं बेजीक वर्क जे आसा तें जावंक जाय न्ही त्या कामाक आमची पूर्ण सहयोग केला। हांवें जवळ जवळ 3 मिटींग तांचे डेलिगेशना बरोबर लॉ मिनिस्टर आसतले, आपल्या सोशल त्या खात्याचो मिनिस्टर आसतलो आनी सगळ्या कडेन कोऑर्डिनेशन करून सगळें चालूच आसा। हो पूण फाटीं ते म्हणटात की दिल्ली 7 दीस रावले म्हणटा पूण आमकां अर्जुन मुंडान सांगलें म्हणटा तुमचें कांयच येवंक ना म्हणटा, कसलीच लेटराय पावूंक ना। सगळें व्हरून दिलें जाय, हांवें स्वता व्हरून ताका दिलें न्ही डेलिगेशना बरोबर तांकां सगळें ते अशें म्हणटा की ते बॉयकॉट करतले म्हणून जर 24 पर्यंत ताणें कितें आतां काम जाता तांणी सरकाराच्या बरोबर आतां हे काम गोंय सरकार करतले, केंद्रीय सरकार करतले, सरकाराच्या विरोधात भूमिका घेऊन तांकां ते स्वता त्रास करून घेतले आणि करचे न्ही, बरोबर रावचे, पार्टी बरोबर रावचे आणि आमचो सगळ्याचो 100% सपोर्ट ताका आसा, आमी सपोर्ट ताका दितात। त्यामुळे तांणी निश्चितपणे विचार करतो तांचें काम भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणून करतलेच करतले। ऑर्डिनन्स ते लिगल हातून ते ठरयतले न्ही, ते काम चालू आसा। तो एसटी कमिटी सांगता की डबल इंजिन फेल करून तुमकांय तशें दिसता कितें एसटी रिजर्वेशन नोटिफाय करपाक कसल्या गोष्टी प्रोसिजर असतील तो प्रोसिजर आता चालू आसा आणि तो प्रोसिजर पॉझिटिव्ह हातून चलता ताका ते स्वता जाणात। हांव तांच्या वांगडा स्वता गेला आनी प्रोसिजराचेर स्टेप बाय स्टेप आज CMा कडेन सगळें ताचे रिपोर्ट कितें कितें जाय ते सगळें हे सगळें चालू आसा। CMाक सत्य गोष्टीचे काही गोष्टी CMान धाडून दिले। 2027 पर्यंत एसटी रिजर्वेशन मेळटलें ताच्या खातीर पार्टीचो सरकार 100% प्रयत्न करता आणि उरलेले जे सगळे आहा पळय न्हू त्यानुसार आमी बाकीचे सगळे फॉलोअप सुरू आसा।